विश्व कुंकणी केंद्र शक्तिनगर मंगळूरू हांगी कंडक्ट करतेसले सीए साधक कार्यक्रमाक हांव सक्कट वीक्षकांक प्रीतीन स्वागत करतस. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटन्सी ऑफ इंडिया हांगी कंडक्ट करतेसले सीए अंतिम परीक्षेंतू फर्स्ट अटेम्प्टांतू क्लियर कोनू आज ही आमगेलोटो आसाची सीए श्रद्धा कामत हांके हांव या कार्यक्रमाक प्रीतीन स्वागत करता. नमस्कार. हांगेल ಕಿರುಪರಿಚಯ दिवचाक हांव इष्टपवता. हांगेल नाव श्रद्धा कामत हांणी ಮೂಲತಃ ಕಾಪುಚನ್ನಿ. हांगेल आनु रामदास कामत हांणी ऑयल मिल्ला बिझनेस कापुंत कोरून आसाची. हांगेल अम्मा संध्या कामत हांणी होम मेकर जावन आसाची. हांणी हांगेल स्कूलिंग आनी PUC ದಂಡತೀರ್ಥ विद्यालय हांग केल्ललस. हांणी हांगेल डिग्री MGM कॉलेज उडुपिंतू केल्ललस. हांगेल आर्टिकलशिप K राव अँड कंपनी हांग केला. हांणी CA ओटू CS एक्झिक्युटिव्ह एक्झामय पास केलेलस. तुमका हांव या कार्यक्रमाक वापस प्रीतीन स्वागत करतस. थँक्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही CA क्लियर केलेला का कंग्राट सांगूक हांव इष्टपवता. थँक्यू. आता तुमगेले नाव CA क्लियर करचे पशी पूरा श्रद्धा कामत म्हणून आशिल्ले. आता पूरा जणे CA श्रद्धा कामत म्हणून रेकग्नाइज करतात. सो ता एक दिवस ता एक मोमेंट तुमका कशी फील जाले? ಖಂಡಿತಚ್ಚಿ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಜಲ್ಲೆ रिजल्ट 2:30 अनाउन्स जाता म्हूण सांगून आशिल्लेंच त्यांनी. तेच जावन हांव लेगीत की 2:30 नंतर पळोवचें म्हूण डिसायड जावन बशिल्ली. जाल्यार सकाळी अशी एक नोटिफिकेशन पळयतना CA रिजल्ट्स आर आउट डिक्लेअर्ड म्हूण आयला. तेदान घरा नाशिल्ल म्हगेलो. अण्णा वचून सांगले रिजल्ट्स आयला खंय कसं जाला म्हूण गोतना पळोवच की नाका म्हूण जत्ता आस म्हूण सांगिल्लें आशिल्लें हांवें. आन म्हणलेलो अस्तू पळय जायना जाल्यार रिवॉर्ड ना जाल्यार बरी खुशीची तूं धैर्यार पळय म्हूण सांगलें. तशी रिजल्ट्स एक पाटी ओपन करतना 2 ग्रुपय सक्सेसफूल म्हूण आसता. एक पाटी नंबूचे जाय न्ही म्हगेले रिजल्ट की नाही की म्हूण सांगून एक ताजे फोटो काडले. मागीर वापस एक 3-4 पाटी चेक केलेलो आसता सक्सेसफूल आयला ना मॅम म्हूण सांगून. मागीर घरा आज्जा सांगले अम्मा सांगले भारी खूश जालें तांकां. मागीर अण्णान अम्मान रिलेटिव्स अप्रो फोन कोन्न सांगचे त्यांनी कंग्रेट्स म्हणचे त्यांची जाले फुल डे. खंडितची एक भारी खुशी विषय आशिल्लो त्या दिवस. CA क्लियर करचे हो विषय तांतू फर्स्ट अटेम्प्टान क्लियर केला म्हणटान त्या खुशी विंगड. वय खंडित. वय आता तुम्ही CA क्लियर केला आता बट या CA कोरका म्हणून तुम केदन देशिला? एक 8th 9th म्हणताना मी गेला नान सांगितलं 10th नंतर कसं करतो तू सायन्स की कॉमर्स की म्हणून. मागीर अण्णान सांगलें पळय CA म्हणून करताची बारी एक स्कोप आशिल्ले रेप्युटेड कोर्स त्या करतवे म्हूण सांगून. ऑब्वियसली म्हाका सायन्स घेवचा नाशिल्लें. तेच जावन तेदन तोकूनच एक कॉमर्स घेवन CA कोरक म्हणून मनांत आशिल्ली न्ही ती. वय सो त्या एज तोकूनच एक CA जावका म्हूण एक ड्रीम आशिल्लें. आज ता एक फुलफील जाला. वय हर्ट दोन केला न्ही CA क्लियर जाला. बट आता CA करका म्हणून तुम्ही लेखून जातरी ताजी प्रिपरेशन कशी स्टार्ट केली तुम्ही? CAच कसले म्हाका तितले गोतना आशिल्लें. तेदान तृषा क्लासेस त्यांनी CA फाउंडेशन कोचिंग घेताची म्हूण एक आयकलेली. सो तांगेला वचून एक CA कशी जर्नी स्टार्ट करचे त्यांनी पुरो एक्सप्लेन केलेलें आशिल्लें. फाउंडेशन थंय केल्लें CA इंटर एक ग्रुप थंयच कोचिंग घेतिल्लें. थंय तोकून स्टार्ट जालें म्हणून सांगीत. सो CA घेवच्याक त्रिशा कॉलेज त्यांनी तुमका मोटिवेट केलेले म्हूण सांगीत. हा वय त्यांनी गाईड केला. वय तशीच आता CA एक तुमगेले ब्लू प्रिंट मेळ्ळा त्रिशा कॉलेज आसकून. तशी ताजी नंतर तुमगेले सेल्फ प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी प्लॅन कशें आशिल्लें? हा CA हांव रेग्युलर कॉलेज वचून केलेलें न्ही ती. CA इंटर एक ग्रुप इवनिंग क्लासेस आशिल्ले आनी ग्रुप 2 त्यांनी घेना आशिल्लींची इवनिंग. तेच जावन तेदनाची ग्रुप 2 हांव सेल्फ स्टडी केलेलें. यूट्यूब क्लासेस पळोवन केलेलो हांवें ग्रुप 2. तेच जावन म्हाका CA फायनल सेल्फ स्टडी कोर येता म्हूण धैर्य आयलें. मागीर ऑब्वियसली हांगा ऑफिसांतू निमगेला सिनियर्स तांगेला पुरा तांणी कशें अप्रोच केलेले खंयची क्लास घेतिले जो बुक्स रेफर केलेले तांणी पुरो आमकां डिटेल जावन सांगिल्लें. तांगेल स्टडी प्लॅन जो त्या पुरा इनपुट्स आमी घेतला. त्या घेवन तरी हांव फर्स्ट पेपर FR आनी एक टॅक्सेशन डायरेक्ट टॅक्सेशन त्या 2 क्लास घेतिले. डायरेक्ट टॅक्सेशन म्हळ्यार इंटरा म्हाका कश्ट जालेले ताकाची त्या एक आशिल्ली फायनलांत हांव त्या क्लास घेताची म्हणून त्या म्हाका मस्त हेल्प जालें. इत्याक म्हळ्यार आर्टिकलशिप वता न्ही मेन फोकस आमगेले टॅक्स आशिल्ली निमिती ताजी वर्क चड केलेली निमिती त्या म्हाका लायक हेल्प जालें मागीर. ओके
सो आता तुम्ही ज्याला सेल्फ स्टडी एक गेला कोचिंग एक वय घेतला दोन्ही. सो तुम खंयची बेटर देख पडता सेल्फ स्टडी की नातल्यारी कोचिंग लायक त्या मिगेल दोन्ही आशिल्ली मी तर त्या एक एक जणाक सब्जेक्टिव्ह त्या तांकां कशी दिसता त्यांनी तशी करची लायक एक तांनीच तांगेल सेल्फ इवॅल्युएशन करका म्हाका खंयची सब्जेक्टाक क्लास घेता बेटर खंयची हांव सेल्फ स्टडी कोर येता म्हण तांणी एक एनालिसीस कोर न्हू मागीर ते डिसिजन घेवचे बेटर म्हण म्हाका दिसता हांव तशी केलेलें म्हाका हेल्प जाल्ला तें ओके आता शिकू सूर कोण जातरी तो आमगेल ते एक वास्ट सिलेबस जाला लिमिटी तो एग्जाम टायमार 1.5 डेज भितर कवर करचे के कष्ट त्या प्लॅनिंग तुम्ही कशी करनाशिल्ली हा ते हांव कशें केलें म्हळ्यार फर्स्ट क्लासस जातानाची जेवो शिकतानाची 1.5 डेज सारी कवर करू जेवची तशीच आमी स्टार्ट कोरका जाता तेन्नाची मार्किंग जेवो ओके लास्ट डे हांव ह्या क्वेश्चन पळोवनू वता ह्या इतली सॉल्व करूनू वता म्हळ्यार लायक स्टार्टिंग तोकूनच इता करची लायक तेन्ना 1.5 डेज सारी कवर करू जाता मागीर आमी मॉक टेस्ट पेपर आनी प्रदिताची तेन्ना ताकाय आमी 1.5 डेजची गॅप शे दवर न्हू तेन्ना पळोवंक आमकां जाता की 1.5 डेसार कवर करूंक तेन्ना बरोवचें जाता टायम मॅनेजमेंट पुरा त्या मॉक टेस्ट पेपर दितानाची आमी पुरा प्रिपेर जाल्लारी एग्जाम एक्चुअल एग्जाम दिताना इजी जाता तेन्ना ओके सो मॉक टेस्ट पेपर पुरा दिल्यारी 1.5 डेज भितर कवर करू जाता तेन्ना एक पिक्चर मेळटा आमकां कशी कोरका म्हूण सांगून तेन्ना एक्चुअल एग्जामाक इजी जाता आता तुम्ही तुमगेल प्रिपरेशन केदन सुरू केलं सीए फायनलाक हांव एक 1 इयर म्हणटाना स्टार्ट केला ते फर्स्ट SPOM आसना ते कंप्लीट कोरका आशिल्ले सो 1 इयर पुढे ते दोन केले ताचे नंतर हांव क्लासेस घेवन आशिल्ली FR पुरा ते स्टार्ट केले म्हणा मनांत आशिल्ली की स्टडी लिवा पशी पुडेची क्लासेस कंप्लीट कोरून वचका आनी रिविजन कोरका म्हणून एक आशिल्लें जाल्यार डायरेक्ट टॅक्सेशन क्लास आमगेले अटेम्प्टान मस्त एक अमेंडमेंट्स आशिल्ली न्ही ती क्लासेस पुरा कंप्लीट करूं जाय न्ही स्टडी लिवा पशी फुडें त्या क्लास हांव स्टडी लिवांत कंप्लीट केलेलें आशिल्लें विंगड पुरा नोट्स करची की एक पॉयंट्स करची की ते पुरा स्टडी लिवांतू केलेलो ऑलमोस्ट ते एक तशें आशिल्लें म्हगेल प्लॅन मागीर एक केलें हांव टायम टेबल जाल्यार त्यांची हांव फॉलो म्हूण करून वचचें न्ही एक बेंच मार्क्स दवरलेले ओके पक्का न्ही कसले प्लॅन ना जाल्यार एक दिवसाक ह्या पुणी कोरका म्हूण एक कसले पुणी एक आसका न्हू तशी हांव त्या केला जाल्यार एक दिवस 8 hours शिकची की आनी एक दिवस 10 hours शिकची की तशें जाता आशिल्लें हांव टायम पळोवच नाशिल्लें की दिवसांत तितले hours वाजूका म्हणून हांव कॉन्सेप्टा वयर वचचें आशिल्लें आज म्हगेले इतले कॉन्सेप्ट जावका ते जावन टायम बदलारी पाय कसो हांव कॉन्सेप्ट डिसायड केला ते हांव आजी करता तशी हांव त्या प्लॅनार चमकलेली आता ಕೆಲವು ಜನ म्हणटाची लीव पिरियड पशी पुढे सिकल्यारी विसरता म्हूण ताजे ಬಗ್ಗೆ तुमगेल ओपिनियन कसं वय त्या ऑडिटाक चान्सेस आसतले तशी ते म्हणा ते एक प्युअर थिओरिटिकल पेपर जाल्ले न्ही ती त्या फर्स्टाक वाजिल्यारी तुमी वापस विंगड सब्जेक्ट सूर करताना वापस ऑडिट वाजिताना ते ಕೆಲವು टेक्निकल पॉयंट्स पुरो विसरून वचची चान्स आसता तेच जावन थिओरिटिकली तुमी ते डेली वाजिल्यार लायक प्रॅक्टिकल पुणी उडगस आसता त्या व्हडना जाल्यार हांव एक वर नंतर ओपास वाजिल्यार रिविजन करचे जेवो तांगेले RTP सॉल्व करचे तशें पुरा हांव केला तेच जावन हांव एक पेपर वाजून आनीक पेपर वाजूचे तशें नाशिल्लें म्हगेलें ऑलमोस्ट डेली रिवायज करता आशिल्लें हांव खंयचे ते क्वेश्चन हांव मार्क करनासतना ह्या कश्ट जाता म्हूण सांगून ते आनीक वर नंतर वापस ते सॉल्व करचे ते म्हाका करूं जाता म्हूण पळोवचे ते करूं जाता जाल्यार जालें ते म्हाका कळ्ळें म्हूण जाता नेक्स्ट क्वेश्चन करची तशी हांव ऑलमोस्ट पुरा रिवायज करता आशिल्ली तशें आशिल्लें म्हगेलें प्लॅन सो तुम्ही 5.5 months ना 6 months कसं ना लीव पिरियड मेळटा ताजे भितर तुमगेल पुरा एक पाटी शिकून जावन आशिल्लें जशी एक सब्जेक्ट शिकून जाल्ले म्हूण सांगू जायना कसले ना कसले ओर नासता वय वय जाल्यार थोडे पुणी कंप्लीट जावन आशिल्लें हा वय चलो म्हगे फेवरेट सब्जेक्ट आशिल्लो पुरा हांव स्ट्रॉंग कोण घेतला वय जाल्यार तुमी मॉक टेस्ट केदन बरोवका म्हणटाची आतां एक CA स्टुडंट आतांनी मॉक टेस्ट बरोवका म्हणून तांकां देख पडल्यार केदन बरोवका तांणी हांव कसो केलेलो म्हळ्यार ICA तांणी मॉक टेस्ट पेपर केदन सोडटाच म्हूण सांगता न्हय हांव त्यांच दिवस बरयता ओके वय हांव तशी केलेलें कितले वाजून जवळ जायनाशें असो त्या मॉक टेस्ट पेपर दिता म्हूण एक मनांत आशिल्लें म्हगेलें सो हांव तांणी केदन सोडला पळय त्या दिवसू केला हांव
सो तांणी 2 months प्रायर की मॉक टेस्ट पेपर सोडपाची ओके. तेन्ना हांव सॉल्व केलो. सो मॉक टेस्ट पेपर तुम्ही 2 months बिफोर एक्झाम दिलेल जाल्यार हां वय फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर मात्र सेकंड मॉक टेस्ट पेपर हांव दिनी हांव जस्ट ते क्वेश्चन आनी सजेस्टेड आन्सर वाचून शोमकलो. सो मॉक टेस्ट बरेची लायकगी नाही सी एग्जाम पशी फूड ना त्या लायकची त्या म्हळ्यार तुमगेल 5.5 months जो 6 months स्टडी लीव तू तुम्ही बरी वाचून आसताची जाल्यार ते टायम मॅनेजमेंट करूंक तुमकां कळचे मॉक टेस्ट पेपर बरयल्यार मात्र ते बरयल्यार लायक. म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ जाताची आफ्टर एग्जाम्स तशी निमगे बरयल्यार लायकच ऍक्च्युअली. वय वय ओके. सो आता तुम्ही एक्झाम बरयता आसतना नातल्यार स्टडी करतना तुमगेले टफेस्ट सब्जेक्ट खंयचे आशिल्ले सुलभ सब्जेक्ट खंयचे आशिल्ले? टफेस्ट ऑडिटची थियरीन हांव ಸ್ವಲ್ಪ मागशी म्हाका ते बारी कश्ट जाताशी तेजन हांव ते डेली वाजिला जाल्यार आमगेले अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट आशिल्ले टॅकल कोरका जाल्यार ಕೆಲವು इंपॉर्टंट चॅप्टर्स म्हूण आसता ऑडिटांत त्या करेक्ट करून वचूका तुमगेल टफ पेपर तुमकांचे एक दिसला री तुम्ही त्या स्मार्ट स्टडी कराची फर्स्ट क्वेश्चन पेपर एनालाइज कराची प्रीवियस इयर जो कंची टॉपिकाची निमगुच्या पुरोची त्या पुरो हांव एनालाइज केलेलो आसता. त्या म्हाका तेदान एक कळ्ळें ओके प्रोफेशनल एथिक्स म्हणल्यार चॅप्टर तोकून मस्त क्वेश्चन येता त्या एक चॅप्टर समो कोरका म्हणून ते जावन त्या फूल करून मागीर ऑडिट रिपोर्टाचे एक चॅप्टर आसता तांत केलो स्टँडर्ड्स त्या पुरो तांगेले शॉर्ट क्वेश्चन त्या आमी लायकून चुमकलारी ते कसं नमुने क्वेश्चन निमगेल्यार एटलिस्ट तू बेसिक्स पॉइंट कोणी बरयल्यार तांणी मार्क दिताची म्हूण हांव लेखचे. सो स्टडी प्लॅनिंग मस्त इम्पॉर्टंट स्टडी करचे पशी फुडें. सो प्लॅनिंग केल्यार आमकां पुरो सब्जेक्ट सुलभ जाता एग्जामा बरयतना. ओके. सो आता तुमच्या एक प्रिपरेशन टायमारी कसा रज मेळनासता आमी डेली मोटिवेटेड जावन त्या पिरियडाशी मस्त कष्ट सो त्या तुम्ही कशी टॅकल केल्या तुमगेल सेल्फ डाऊट येतना नातल्यार तुमकां डिमोटिवेट जातना? सेल्फ डाऊट येवच खंडीत फर्स्ट स्टडी लीव पिरियडान तू फुल आमी एक एन्थुजियस्ट आसताची डेली वाजूका म्हूण टायम वता डिमोटिवेट जावचे स्टार्ट जाता. आमगेल फ्रेंड्स पुरा कामां जॉईन जावन आसता तांकां पुरा पळयताना दिसता ह्या कोर्स जाय आशिल्ले विंगड केलें जाल्यार आतां थंय मिगेल हाता काम पुणी आसता आशिल्लें म्हूण पुरा दिसता. जाल्यार तुम्ही एक फर्स्ट जर्नी स्टार्ट करताना त्या तुम्ही उडगास कोण येवका कसला ह्या जर्नी स्टार्ट केलेलं तुम्ही म्हूण. सो हांव त्या लेखताशी लोक हांव CA फाउंडेशन कसला स्टार्ट केलेलं एक CA फायनल फर्स्ट अटेम्प्टारी जावका म्हूण एक मन आशिल्लें त्या हांव सेल्फ मोटिवेट कोण घेतशी मिगेले खातीर तेच जावन कसले सेल्फ डाऊट तशें आसल्यार हांव मिगेल जर्नी म्हाका शिकून पळयत आशिल्ली ओके कसला स्टार्ट केलेलं हांवें म्हूण सांगून मागीर अन्ना लागीं आनी अम्मा लागीं उलोवचें कश्ट जाता की ना म्हूण गोतना तेदान तांणी म्हाका मोटिवेट केलेलो आसता. तूं कसलाक एग्जाम बरोवच पयस फुडें तूं रिजल्टच कसला लेखता फर्स्ट वाची कशी जाता पळय मागीर पळय तुगेल रिजल्टाचें म्हूण पुरा तांणी मोटिवेट केला म्हाका मस्त. सो तुमकां त्या एक पिरियडार तुमगेलो आनम मस्त चेअर करता आशिल्लीची तुमकां. सो तुमगेल प्रोफायल वाजिता आसतना तुम्ही CA टू CS एक्झिक्युटिव्ह केला सो या कशी मॅनेज केल्या? CS एक्झिक्युटिव्ह म्हळ्यार ते प्लॅन नाशिल्ल मिगेले जाल्यार सेकंड इयर म्हणटा BCOMाचे CA इंटर कंप्लीट जाला फायनल इयर एक जाताना अशी एक सांगले CS दिवका म्हूण सांगून घरान तू तांणी सांगले तुका टायम आसा विंगड CA करताच ना CS एक्झिक्युटिव्ह कोरका तू करता जाल्यार करी आमी कसले नाका म्हूण सांगनाची म्हूण सांगली घरान. म्हळ्यार त्या एक सिरियस जावन स्टडी कोर्सेस पळय त्या गॅप जाता म्हूण लेखून हांव CS एक्झिक्युटिव्ह दिवया म्हूण लेखून दिलेले. मागीर आमगेले सर समीत सपोर्टीव आशिल्ले तेच जावन म्हाका टॅकल करूं जालें. सो आता आर्टिकलशिप फर्म चूज करताना CA स्टुडंट्स आतांनी कितली इम्पॉर्टंट आसता आमगेला आतां CA फायनल एग्जाम बरयचाक नातल्यार आफ्टर CA जात तरी सो त्या आर्टिकलशिपा मेळचे एक्सपोजर्स कितली इम्पॉर्टंट? खंडीत आतां एक इम्पॉर्टंट जाता. आतां हांव केल्लेल्या फर्मान तू टॅक्स मेन आशिल्लें डायरेक्ट टॅक्सेशन त्या म्हाका इंटरा बारीक कश्ट जाला जाल्यार फायनल येताना म्हाका तें सुलभ जालें त्याक म्हण हांव ताजे टू प्रॅक्टिकली हांव काम केलां ते जावन त्या थियरी वाजिताना म्हाका उडगास जाता आशिल्लो ओके हांव अशी केलेली इत्याक म्हळ्यार अशेंच ऍक्टा प्रकार म्हूण सांगून त्या पुरो उडगास जाताना त्या इजी जाता
तेज जावन आर्टिकलशिपांत आमी कसं एक्सपोजर घेता पळय वर्कांत ते CA फायनल बरयतना मस्त इम्पॉर्टंट. ओके. सो CA आर्टिकलशिप जाता आसतना आमी डायरेक्ट टॅक्सेस पुरो, इनडायरेक्ट टॅक्सेस पुरो कसं हय. शिकताची तर आमी प्रॅक्टिकल एप्लाय केल्या निमित्ती आमकां ते प्रोविजन्स नातल्यार कसले रूल आसल्यारी आमकां त्या पडटा सुलाभ उदगास जाता. जाता. वय अशी वाचून बरोवचा की तुमी प्रॅक्टिकल एक्सपोजर घेवन ते कॉन्सेप्ट अर्तुकोन घेता आनी चड उडगास व्हरचे. वय सो आतां तुमगेले CA जाल्यार तुमगेले फ्युचर प्लान्स कसन? आतां एक जॉबाक वचचे कॉर्पोरेट तांची प्लॅन म्हगेले. मागीर फ्युचरान तूं सद्याक तितली लाँग हांव थिंक करनी. तेदान कसो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की तशें. ओके. सो आतां तुमकां थँक यू सांगता म्हूण आसल्यारी तुमगेल्या हे जर्नीक सपोर्टिव्ह केलें हांकां कोणा पुरो थँक्स सांगूक इश्ट पावता? थँक यू सांगता म्हळ्यार मस्त जाण आसाची. म्हाका होप्स आसनाशिल्ले की हांव ह्या क्लियर करता म्हूण सांगून. तेदान म्हगेले आम्म जावो, आन जावो, अज्जा आनी म्हगेले मामू, माई तांणी पुरो सांगताशी तुका जाता, तुका जायना म्हळ्यार तूं कसं सांगचें, तूं कर ही, तुका जाता म्हूण. तांणी पुरो म्हगेले रिलेटिव्स तांणी म्हाका मस्त मोटिवेट केला. मागीर म्हगेली एकली कझीन ती तेंन मेसेज करताशिल्ली कशें जातास वाजी, लायकोन वाजी जाता तुका म्हूण पुरो मोटिवेट करता. फ्रेंड्स जावो पुरो जाणांनी म्हाका लायक सपोर्ट आशिल्ले. तांगेले निमित्ती आज हांव एक हांगा आसा म्हूण हांव लेखता. सो तुमगेल्या फॅमिली तांकां, रिलेटिव्स तांकां, फ्रेंड्सा तांकां वय मागीर तुमगेले इन्स्टिट्यूशन, प्रिन्सिपल पुरो जाणांके थँक यू सांगूक इश्ट वय पावता. खंडीत खंडीत. सो आतां ಕೆಲವು जन CA स्टुडंट्स आतां शिकता आसाची तांकां तुमी कसन टिप्स दिताची? एक डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आनी हार्ड वर्क आसल्यारी तुमकां खंडीत CA करूं जाता. तुमकां डिमोटिवेट म्हूण फील जावचें आसल्यारी तुमी उलयाची तुमगेले आनमाला जावो तुमगेले सिनियर्स की, फ्रेंड्स की. तेदान तुमकां एक्सटर्नल मोटिवेशनय मेळटा करूंक. म्हाका जायना म्हूण केदांनाकय लेखूं नाकाची. तुमकां करूं जाता, तुमी कराची म्हूण हांव सांगूक इश्ट पावता. सो तुमगेले एक फायनल मेसेज कसन आमगेले ऑडियन्स तांकां? आमकां एक कसले कोरका म्हूण एक मनांत आसल्यारी ते हर्ट आसल्यारी खंडीत ते अचीव करूं जाता. विंगड जन कसं करताची म्हूण लेखूनच आमकां कसं जावका म्हूण आमकां फस्ट गोत्तसूका आनी त्या पातारी आमी वचका आनी समज मेंटर जावो गायडन्स जावो आमगेलो आसल्यारी खंडीतची ते करूं जाता म्हणून हांव सांगता. ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಣೆಯಿತ वय ಮನಸ್ಸರ್ ಕಸನೆ ಕಡೆಯಿತ ಮಂಚೆಕ್ ಮೆಸೇಜ್ दिलेला तशीची आम्ही आपयताना या कार्यक्रम येऊन अंग इंटरव्यू दिलेला का तुमका हांव धन्यवाद सांगूक इश्ट पावता. विश्व कोंकणी केंद्रांनी ह्या एक प्लॅटफॉर्म दिवन मिगेल जर्नी शेअर करूक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला का मिगेले धन्यवादू आनी मिगेल ಒಟ್ಟು बिले पुरा मिगेले रिलेटिव्स जो आनु अम्मा फ्रेंड्स कझिन्स तांकांय मिगेल धन्यवाद. तशीची ह्या कार्यक्रम पळयता अशा विश्व कोंकणीच्या सकल वीक्षकांक हांव प्रितीन धन्यवाद सांगतास. तशी या प्रोग्राम लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करूयात.